आता तुका ते सगळे इंचार्जच करता स्कुलाच्या तू कित्याक एबसेंट आसा काय खंय मागीर हांव कित्याक आन्सर दिवं तांकां मागीर तुवें खंय सांगलां तांकां खंय सॅटर्डे मिटींग दवरया म्हणून पेरंट्सांक सांगलां खंय वीथ PTA आम्ही क्लिअरली सांगलेले आमकां सॅटर्डे मिटींग जाय Myself, first of all, vice chairperson of the PTA of DPR primary school. Okay, the issue is such that basically since there is increase in hike in fees in the mid session of academic year, so our parents are not willing to accept it. So that's the main point why this agitation is happening outside the school premises. Thank you. What are you are requesting to the management? We have already requested them to not to increase the fees that is there right now, and that too it is going to affect so many other parents according to the funds and budgetary thing. So we have requested them like not to raise the hike in the fees which is there. माझे नाव रश्मी देसाई एज अ PTA चेअरपर्सन. आम्ही आता आज PTA मेंबर जावन आम्ही सुद्धा पेरंट्स वांगडा आसा कित्याक आमकां हे फीस इनक्रीज जाल्ली नाकाशिल्ली. सो आता आम्ही मिनिस्टरा कडल्यान थ्रू चेअरमॅना कडेन हे केला. सो आम्ही जस्ट मंडे पर्यंत एज अ चेअरमॅनाचे आन्सर कितें तें आयकया. होप फॉर द बेस्ट म्हणटा तशें. कितली फीस वाडयल्या आणि कितक्या कशी म्हयन्याची काय कितें ना एक्झॅक्ट प्रमाणे समथींग 4000 कितें वाडल्या प्लस डेव्हलपमेंट फीस आनी मंथली मिन्स ते मंथली डेव्हलपमेंट ट्युशन फीस ते वाडयल्या आनी ते अशें मदीं वाडोवंक जायनाशिल्लें एज पर रूल एंड रेगुलेशन. पण आता कोर्टान हे दिला म्हणटा कितें आमकांय मातशें सफर करचें पडटा न्हू. सो पळयात चेअरमॅन कितें सांगता तो लास्ट. जावंक जाय न्हू कोणाची 2 भुरगीं आसता. तुमकां जर फी वाडोवपाची आसलेली तुम्ही फर्स्ट मिटींग घेवूं जाय आसलेले. एक तर डिसेंबरान घेवूं जाय आसलेली एक तर जानेवारीन घेवूं जाय आसलेली. तुम्ही मिटींग घेयनासतना सडनली 6 मंथ्स जाले. 6 मंथ्स जातकूच तुम्ही मदीं फी कशी वाडोवपाक शकतात. म्हणजे अशें तुम्ही पेरंट्साक टार्गेट करतात ना बाबा हे फी भरा तुम्ही म्हणून अशें तुमची हे. आणि आता जर कोणाकडे जायना त्यांनी कितें करपाचें मिडल ऑफ द इयर भुरग्यांक काडपाचें आनी घरा कडेन बसोवपाचें. थोडे पेरंट्स आसात कोणाचे पेरंट्स आसा थोडे हे आसा कितें म्हणटात ते ड्रायव्हर आसात थोड्यांचे पेरंट्स फ्रुट्स विकतात. कोणाचे पेरंट्स वेटर आसा ते आपले सॅक्रिफायस करून भुरग्यांक कित्याक धाडटा बरें एड्युकेशन मेळपाक जाय म्हणून ह्या स्कुलान धाडटा. टायमपासाक धाडना. तुम्ही एड्युकेशन सायडीक दवरले आनी तुम्ही पैसे करपाक उठले हांगा. 4175 कमी अमाऊंट जालो कितें म्हणून आसा तुमच्या स्कुलान. AC आसा बेंचीस बरे आसा ट्यूबलाइट्स आसा फॅन्स बरे आसा कितें म्हणून आसा म्हणून इतले आमी तुमकां चार्ज करपाचे. पयले तुम्ही डेव्हलपमेंट चार्जीस म्हणटा. तुम्ही पयले डेव्हलपमेंट सारखे करा अँड देन आमकां आपया दाखया एक एकट्याक व्हरून क्लास आनी मागीर तुम्ही इतले चार्ज करा. देन विल डिसायड आमी भुरग्यांक स्कुलान दवरतली काय दवरचे ना. चालू आसा आता 6 महिने काबार झाली. 6 महिन्यापासून भुरग्यांक आमची ID कार्ड ना बसून आम्ही धाडटा इस्कॉलाक. उरले आता बेश्टे 6 महिने. आता 6 महिन्या खातीर आमकां कितें जाय तुम्ही पैसे रिफंड करतली आमकां 6 महिन्याचे 1200 जाला ते. आम्ही वेनेसडेच्यान हांगा आसा. वेनेसडे थर्सडे फ्रायडे वर्किंग डेज हेंच्यांनी काय डिसिजन घेवंक ना. आता विकेंडार कितें घेतलो तो आमकां मंडे मेरेन वेट करपाचें ना. कितें हा डिसिजन तेमी आयजूच दिवंक जाय आमकां. आमी बेकार ना आनी आमी काम धंदो सोडूनच हांगा येयला. सडन तेमी मिडल ऑफ द इयर तेमी सांगता की ती फीस भरा म्हणून खंयच्यान पे करतली आमी. तांकां कळूंक जाय न्हू. ताका आतां पेरंट्सा कडेन उलोवपाक टायम ना. आतां तो सॅटर्डे संडे पासून कितें डिसिजन घेतलो. सो हाऊ मच यू सफर कितके सफर जाता. टू मच सफर सिन्स वेनेसडे वी आर सफरिंग. 400 लास्ट आमचे कडेन आनी जावपाचें ना कित्याक आमकां आनी खूब फायनान्शियल प्रॉब्लेम्स आसा. मोस्टली पीपल फ्रॉम हियर मिडल क्लास पीपल सर. लास्ट टायम सुद्दां डेव्हलपमेंट म्हणून हिंगा स्लॅबाचे प्रॉब्लेम जाले पावसा दिसान. तेन्ना सुद्दां तेंच्यांनी आमकां रूम्स चॅक करपाक दिवंक ना. एंट्री दिवंक ना. सर डेव्हलपमेंटचे पैसे म्हणल्यार MPT कितें भीक लागला. डेव्हलपमेंटाचे डेव्हलपमेंटचे पैसे आमी कित्याक भरतली. बरोबर 2400 आमी मायज दिवचीच ना. आतां फाल्यां कितें आमकां प्रॉब्लेम आसा आमकां कितें डेव्हलप करपाक जाय आमकां पैसे दितली. मनशान आपलं एक बजेट सेट केल्लो असता 1 इयराचो. मदीं उठून येतले आणि तुम्ही तुमचे वाडयतले आमी खंयच्यान हाडपाचे. घरान झाड आसा मशिनीचे काय झाड आसा हेचे झाड आसा पैशांचे ते आलयतले आनी हांकां भरतली आमी.